प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी क्रिस्टियनाच्या तिसऱ्या आयतारान भितर सरल्यान आनी हो आयतार आमकां सगल्यांक विशय दिता आनी ह्याच विशयाचेर आमकां दर एकल्याक संदेश दिता। तो म्हणल्यार देवाचेर आमचो बावाट आसा तोच मनीस सुभागी। हय म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमकां आमची वाचपां आमकां सांगतात। आमी जेन्ना देवाच्या उतरां प्रमाणे आमच्यो करण्यो कोत्तात तेन्नाच आमकां संतोश भोगता। आनी आयच्या दिसाक इजायास प्रवादी आमकां सांगता, देवाचो पूत देवान मागलोलो, देखूनच हो संदेश आमकां दिल्लो आसा, ताजेरूच विस्वास आनी बावात धरून आनी आमच्या जिवितांत हो संतोश आमी भोगूं। जाल्यार आयच्या दिसाक ह्याच विशयाचेर ल्हानशी नदर मारुया आनी आयच्या दिसाक आमच्या जिविताचेर संदेश आमी घेवया। एक पावटूय देंवचार आख्या संवसारांत भोंवून आयलोय आनी देवा सोबे भासाभास करतना देवाकूय अशें म्हणलें, जाणा तूं तुज्या लोकांक हांवें सगल्यांक पातकांक घाल्यांक तांकां नाडूंक म्हाका सोंपें। आनी देवान म्हणलेंय, तूं तांकां कितलोच नाड पूण फायदो कसलो जाता। देंवचार म्हणूंक लागलोय, ती सगळींच म्हज्या वाटेन येतात आनी हांव तांकां नाडूंक शकता आनी ती म्हजी जातली। देवान म्हणलेंय, ती तुजी जातली ही हांवूय जाणा, जाल्यार कसलो फायदो। देंवचार म्हणूंक लागलोय, ताजो सगळोच फायदो म्हाका जाता। पूण देवान म्हणलेंय, तूं तांकां कितलींच नाड, कितलींच तूं तायण्यांत पातकांत तांकां घाल, पूण निमणी ती म्हजी जातली, कित्याक म्हज्या रोगतान तांकां हांवें विकतीं घेतलेलीं आसात। हय म्हज्या भाव भयणीनो, आमी आयच्या दिसाक आमकां संतोश भोगता, कित्याक देवान आपल्या पुता उद्देशी आमकां सगल्यांक विकतीं घेतलेलीं आसात। हय म्हज्या इश्टांनो, आमकां आयचो आयतार सांगता, आमकां दर एकल्याक संतोश भोगतलो जाल्यार आमी पयली वस्त करूंक गरज आसा, ती म्हणल्यार आमी देवाचेर बावात धरूंक। जेन्ना आमी ह्याच देवाचेर वायटा तायण्यांत सांपडटना आमी सदांच ताचेर बावात दवरतात, तेन्ना आमी संतोशान आमचें जिवीत जिवंक शकतात। आनी हो संतोश आमकां भोगतलो जाल्यार आमी आयच्या दिसाक दुसरी वस्त करूंक गरज आसा, ती म्हणल्यार आमी देवाच्या पुताक आमच्या जिवितांत हाडूंक, आमच्या काळजांत सदांच ताका पयलो वयलो जागो दिवंक। जेन्ना आमी संवसारी वस्तूंनी आमी बुडटात, संवसारी आशेंत आमी गुल जातात, तेन्ना आमचो संतोश देंवचार चोरून वेता। देखूनच हो संतोश आमकां भोगतलो जाल्यार आमी देवाच्यो वाटो आमच्यो वाटो करूं, ताच्या पुताक आमच्या काळजांत आमी सदांच पयलो वयलो जागो दिवंक। ही जावन आसा दुसरी वस्त, हो संतोश भोगतना आमच्या जिवितांत करूंक गरज आसा। आनी आयच्या दिसाक निमाणी वस्त आमकां विशय आमकां सांगता, जो देवाचेर बावाट दवरता आनी त्याच बावाटा प्रमाणे चलता तोच सुभागी। आज तर आमकां हो दर एकल्याक संतोश भोगतलो जाल्यार सदांच हेच बावाटाचें जिवीत आमी दर एकल्यान जिवंक गरज आसा। आनी ह्याच बावाटाचें जिवीत आमी जियेतलीं जाल्यार आमी सदांच देवाची बरीं भुरगीं कशीं आमच्या कन्यांनी, आमच्या चिंतनांनी आनी आमच्या उतरांनी आमी जिवंक गरज आसा। तेन्नाच भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक जो संतोश आमकां भासायला तो संतोश म्हाका आनी तुमकां दर दिसाक दर घडयेक आमकां फावो जातलो। जाल्यार आयच्या दिसाक मागुया, आमच्या जिवितांत जो संतोश देव आमकां दिता तोच आमच्या जिवितांत आमी अनुभवूंक आमकां धीर आनी बोल फावो करमू देवा लागीं मागुया।